नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग को आज सुयश गावणेकाराचो योगा खबरो विस्तारान। नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केशींत काँग्रेसीच्या गांधींची ईडी चौकशी सुरू। काल राहुलाक आपोवन दीसभर चौकशी। दिल्ली ईडींत वतना काँग्रेसीचें शक्ती प्रदर्शन, मोर्चा घेवन ईडी मुखार, बरोबर प्रियांका। गांधींक टार्गेट करतात म्हूण काँग्रेसीचो सत्याग्रह। सोनिया गांधीकय समन्स, ती कोविड पॉझिटिव्ह म्हूण हॉस्पिटलांत। बीजेपी म्हणटा फटींग काँग्रेसीचो नाटकी सत्याग्रह। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वो अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट का बिझनेस करें। हे जे पैसे काँग्रेस पक्षान जे त्या पेपराक जे दिले ताचो लोन फारीक करपाक तातूंतले 67 crores हे सगळे प्रेस भाव जे तुम्ही आज हांगा आयल्या तांची सॅलरी दिवपाक गेले। सो हे पैसे दिले ते कितें काँग्रेस पक्षान गुन्हो केलो? Is it a crime? And I think this move to try to equate this giving of a loan as a criminal act is completely wrong. I always advocate, as an advocate also, that registration of an FIR is a serious matter, and also the arrest of any individual is even more serious. श्रीमती सोनिया गांधी जी आमची नॅशनल प्रेसिडेंट हा इंडियन नॅशनल काँग्रेसाची, तिचो चलो आमचो लीडर बाब राहुल गांधी हांकां ईडी समन करता। आदली केस पण समन आतां जाता। इलेक्शन जितले जितले लागीं पावता तितली तितली समनां येता। ओ इन्सल्ट काँग्रेसाक न्ही, ओ इन्सल्ट सबंद देशाक। कित्याक ओ नॅशनल हेरल्ड जो पेपर आशिल्लो हाजो हेतू कितें आशिल्लो की देशाक इंडिपेंडन्स मेळची। कोणाक तुम्ही देशभक्त म्हणतात? काँग्रेस पार्टी हो एकच पक्ष असो देशात असा की जो देशभक्तांनी पुरेपूर असा। ठराविक व्यक्तींचो गोंयांक धोको दिसल्यार टीसीपीत इमर्जन्सी क्लॉज सेक्शन 40 आसा। ते तरतुदी प्रमाण एक्शन घेवं येता। आपलो हेतू प्रामाणीक, मुख्यमंत्री म्हजो बॉस, आपल्याक कामाक फ्री हँड दिला। टीसीपी मंत्री विश्वजीत हेड ऑन। ऑफिसरांक दोश दिवन खंय अर्थ ना। खात्याचो मंत्री वा ऑथॉरिटी चॅरमॅनाक ते रिपोर्ट करतात। मंत्री चॅरमॅन सांगता तशें खंय तांकां करचें पडटा। Michael Lobo. Everybody says that you are trying to make an example out of Michael Lobo. It is not for a, two reasons. Number one is now he is on the other side of the aisle. ते आज भारतीय जनता पक्षा भितर ना, ते काँग्रेसीत गेल्यात आणि विरोधी पक्ष फुडारी जाल्यात। दुसरे, येतू व्हडलो जर बोवाळ करपा जाय, you needed a heavy target and you have found that heavy target in Michael Lobo. No, I don't even bother about this individual. This individual has nothing to do with me. Neither I am in conversation with this individual. I only want to tell the people of Goa that what we need to do now is we need to rectify certain things. And irrespective whether A comes in the zone or B comes in the zone or C comes in the zone, it does not really matter anymore. Officers cannot be blamed. No, एक लक्षात घ्या. There is no point in blaming a small officer. He reports to the minister or he reports to the concerned authority chairman. And also many times he is under pressure from that concerned authority chairman or a minister. And he is bound to act. तुम्ही एक गजाल एडमिट करतात की ह्यो जो PDS आसा, they had become cash cows of politicians. I don't want to get into a debate on what is a cash cow and what is not a cash cow. But one thing I can tell you that on the Chief Minister's way of ease of doing business, no file comes to me as town planning minister, but everything related to policy definitely comes to me. So are you disappointed the way PDS used to function till now? You in saying that I am, whether it is disappointment, I never get disappointed. No, please चाललं ते पळोवन. ना काय disappointment जावपाक I have the capacity to course correct. I am course correcting it. कारण जेन्ना हांवें
2031 उलयतात हांव तेन्ना एक ज्यो point गजाली हांव तुम्ही सांगूंक सोदतां. आज ओडीपी भितर करपाक सोदतात एक त्योच पुराय गोंया खातीर रिफ्लेक्ट जातल्यो काय कितें? हे जे आमी कितें करूंक सोदता ह्यो जे पॉयंट्स इट इज नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड टू ओडीपी एरियाज. It is going to be reflected in order to bring our RP. We have also had to we have to make an amendment now to have localized zoning plans for different localities. सद्याक सगळे जाण म्हणटात की तुमी कितें जर प्रश्न विचारलो जाल्यार कोण तो मायकर, कोण तो अमित पाटकार अशें ते म्हणटा. आसूं तें आतां ते केन्ना केन्ना राजकारणान आमकां केन्ना केन्ना ह्या तरेचे वळख विसरता बी अशें. वळख विसरता. आतां कोणाक दिसता की म्हाका मेमरी लॅब जाला तेका म्हाका हांव एकूच सांगूंक सोदता ल्हानपणान कॉलेजीन बीन आसतना म्हाका फोटोग्राफीक मेमरी आशिल्ली हांव विसरना कितेंच. सगळे गोश्टी याद उरता. अजून मेरेन मुख्यमंत्र्यान तुमी येदो व्हडलो जो खवदळ घाला, बरो खवदळ, त्या बरो खवदळाचेर हुंय म्हणला चुंय म्हणला हें आमी कितें समजोवप? तुमकां काय ना. सपोर्ट आसा म्हणप ना ना काय हाजेर उलोवपाचें ना म्हणप? हे पळय मुख्यमंत्री ही इज माय डायरेक्ट बॉस. Do you have absolute, unconditional and complete support of the Chief Minister for what you are doing? My Chief Minister should support me and support should बरें आहा. My असं chief, का no, म्हणटा I have हांव? not finished my. okay. म्हाका सेकंड लायनाचेरूच कापता. बरें. My Chief Minister will always support all the good that I am doing. From time to time, whatever has to be briefed to him, that briefing is between me and him. The Chief Minister's support is definitely there because the Chief Minister has given us enough independent freedom to function as ministers. As senior ministers, we definitely have more weightage in dealing with our portfolio. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 फुडले शिक्षणीक वर्सा सावन उच्च शिक्षणात चालीक लायतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपा विशीं उच्च शिक्षण संचालका बरोबर मुख्यमंत्र्यान बसका घेतली. बसकेत नवे शिक्षण धोरण चालीक लावपा विशीं वेगवेगळ्या इश्यूंचेर चर्चा जाल्या. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन आणि हायर एड्युकेशनच कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करचे आमची न्यू एड्युकेशन पॉलिसी रिलेटेड हायर एड्युकेशनाची पुराय टीम तांच्यानी आज प्रेजेंटेशन दवरलेले. इन फ्युचर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हायर एड्युकेशन कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करतले होलिस्टिकली इन्क्लुझिव्ह ऑफ ऑल या हायर एड्युकेशनातले सगळ्यो म्हणजे फॉर प्रोफेशनल कॉलेजीस आणि येते हाजेर ऑलरेडी सुरवात जाला. नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स आमी इन हायर एड्युकेशन लेवलाचेर NEP इम्प्लिमेंट करपा खातीर सुरवात जातली ताची प्रिपरेशन. देवळांचें पुनर्निर्माण फक्त काशी मथुरा भोजशाळे पुरतेंच ना, देशभर मोहीम चल्ल्या. गोंयांतय विध्वंसीत देवळांचे पुरावे मेळत जाल्यार भाविकांनी गोंयच्या मंदिर महासंघाक दिवचे. देशांतले वकिलाचें बरें पॅनल ह्या लढ्यांत वावुरता. रामनाथी अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात उलो. गोंयांत ध्वंस देवळांच्या पुनर्निर्माणा खातीर खंय मुळा मेरेन वचपाचें थारलां. रामनाथी सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात देवळांचे पुनर्निर्माणाचो विशय आयलो. देशभर चालू आशिल्ले मोहिमे विशीं म्हायती उलोवप्यांनी अधिवेशनात दिली. गोंयांत देवळांचेर चर्ची उबे जाल्यात. अशा गजालींची मुळा मेरेन खंय वचपाचें थारलां. पाडलेल्या देवळाच्या प्रत्येक देवळाच्या ठिकाणी चर्च उबी केल्या. पोर्तुगीजांनी चर्च हे दोगूय सांगाताक तर अश्यो सगळ्याच ठिकाणी आसा. म्हणजे सादारणपणे 1000 मंदिरां गोंयांत तोडलीं आणि बऱ्याचशा ठिकाणी तातूंत चर्चीस उबे आसा. अर्थात ह्या सगळ्यांच्या मुळाशी वचपाचें आमी ठरयलां. हिंदू देवळां हिंदू स्थानां जी आसा धर्माची ती कोणाक हांगा घेवपाचो अधिकार ना. ती जन्मसिद्ध अधिकार हिंदू समाजाचो हांगाचे आसा. आदवोगादांची बरी टीम ह्यो केसी हाताळटात. पुरावे एकठांय करून पुराय अभ्यास करून केस मांडटात. गोंयांतूय मोहिमेचे संकेत. सिर्फ ये विषय काशी का या मथुरा का या भोजशाला का नहीं है, और भी जगह ऐसी स्थिति उत्पन्न होते हुए दिख रही है. जो मंदिर गुलामी काल में तोड़े गए हैं, विध्वंस किए गए हैं, और जहाँ पे उसका तोड़ने का प्रूफ मिलता है तो वहाँ पे हमारी लीगल टीम उसका रिसर्च वर्क करती है. और अगर एक्सटेंसिव मटेरियल मिलता है जिसके बेसिस पे केस कोर्ट में खड़ा हो सकता है तो उसमें हम कोर्ट में एक न्यायालयीन लड़ाई और न्यायालयीन संघर्ष करते हैं. गोंयांतूय ध्वंस देवळां विशीं पुरावे दायज दस्तावेज मेळत जाल्यार भाविकांनी मंदिर महासंघाक दिवचे म्हूण उलो. आप लोग जो भी गोमांतक के हैं ऐसे कहीं भी मंदिर हैं वहाँ पेपर्स लाइए. हमारे पास बहुत बड़ा पैनल है, हमारे विशेषज्ञ हैं, वो उसका उद्धार करने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे. ताल ठोक रहे हैं इसके बीच में. जे कोण भक्तगण आसा जांचे कडेन
अशे तरेची मंदिरांची जी कितें बांदणी आसा किंवा पोर्तुगीज काळान जी मंदिरां उध्वस्त जाली तांचे संदर्भात जर कितें तुमचे कडेन कागदपत्रां आसा, दस्तावेज आसा, कितें म्हायती आसा जाल्यार सगळी एकत्रीत संकलन करण्याचो प्रयत्न हांगासर चल्ला. गोमंतक मंदिर महासंघा कडेन तुमी संपर्क करचो. सगळे टीम वकिलांची आयज राष्ट्रीय स्तराचेर मदत करपाक फुडें सरसावल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1000 चौखण मेत्रावेले जमीन रुपांतर सनदीची फायल रेव्हेन्यू मंत्र्याच्या मान्यतेक धाडपा विशीं सर्क्युलर सरकारान फाटीं घेतलो. सनद दिवंक कळाव जातलो अशें लक्षांत घेवन सरकारान खंय सर्क्युलर फाटीं घेतला म्हणून रेव्हेन्यू मंत्री बाबूश प्रुडंटा कडेन उलयला. कन्वर्जन सनद बेगीन दिवंक खासा प्रक्रियेचेर खातें फुडें खंय काम करतलें. तुमचे डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर इश्यू केल्ले रिगार्डिंग 1000 स्क्वेअर मिटरा वयली जर सनद कन्वर्जन सनदीचे फायल आहात जाल्यार ती गव्हर्मेंटाक घेवची म्हणून ती विड्रॉ केली म्हणून आयकता आनी कित्याक? Yeah, no, we have discussed this issue with the collectors and secretaries. But we felt that getting this back again to the revenue department, that will further on delay the procedure. So there are files which are come and pending with the revenue department. So that is the reason we said until unless we see how the procedure will be simplified. So we intend not to further delay the process. We have withdrawn the sir. I think the sanad takes at least 3 months to within 3 months to 6 months time it takes. So why basically it takes so long? We are into it. That all these whichever concerned departments are there, once say in another 15 days time, every 15 days time, fortnight, they can sit down and discuss these issues instead of going around in all the departments. So if the representatives all these departments come and in the collectorate only and discuss these issues, okay. You understand, and the reports are submitted immediately, then I think this is one of the way that we can simplify the matter. जमनीच्या रूपांतराच्यो फायली टीसीपीची प्रक्रिया सोंपली काय उपजिल्लोधिकारी जिल्लोधिकारी मेरेन वताल्यो. मदींच 1000 चौखण मिटरा वयल्या जमीन रुपांतर संदीची फायली सरकारा कडेन वचपाक जाय म्हूण रेव्हेन्यू खात्याचो एक नोट आयिल्लो. तशें केल्यार त्यो फायली येणावळ मंत्री बाबुशा कडेन वचपाच्यो. रियल इस्टेट उद्देगाक प्रकरण कत्र गेलें. नोटाचेर गोंयचे क्रेडाय संघटनेन हरकत घेतिल्ली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरगळ. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. लिस्बनात पोर्तुगेज सरकाराच्या ताब्यांत आशिल्ले गोंयचे दायज दस्तावेज परत हाडूंक केंद्रीय घर मंत्रालयाक पत्रव्यवहार करतलो म्हूण पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. हे आदीं कांय डॉक्युमेंटाच्यो सॉफ्ट कॉपी खात्याक मेळ्ळ्यात. सरकाराचो DSS स्किमीचो 27 कोटींचो दुसरो हप्तो खंय निकतोच घाला. फुडलो हप्तो खंय येता त्या 1-2 म्हयन्यांनी. खुबशे दस्तावेज आसात ते पुर्तुगीज म्हणजे लिस्बनची सुरवात जाल्ली की ते ताब्यान घेवपाचे, पूण सुरवातीच्या काळान भितर थोडेशे ते डॉक्युमेंट्स जे आसात तांची CDs करून ताणें धाडल्या आनी आमच्या पोझिशनान दिल्यो. पण डॉक्युमेंट्स हे गोंयचे आसात. ते जर आमकां फिजिकली आमकां मेळ्ळे फॉर एनी एविडन्स पर्पज जाल्यार आमकां ते जाय पडटात. म्हणजे त्यो हार्ड कॉपीज आमकां मेळ्ळे जर जाय हे आमचे प्रयत्न आसतलो. कळ्ळें न्ही. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आमची NRI कमिशनर हांगा आसा आनी तांचे एम्बेसेडर आसतले, एम्बसी आसतली आनी हातूंतल्यान जर शक्य आसा जाल्यार आमी त्या सरकारा कडेन एक समजोतो करून आमचे जे दस्तावेज आसा, आमचे जे डॉक्युमेंट आसात ते परत गोंयान भितर हाडपाचो प्रयत्न करतले, जाणे करून खुबश्यो अजून पर्यंत ज्यो न उलगडलेली कोडी आसात ते सुटपाक शकतात किंवा खुबशे लोकांचे डॉक्युमेंट्स जे आयज मिसींग आसात रिलेटेड टू देअर प्रॉपर्टीज, रिलेटेड टू देअर बर्थ्स अँड डेथ्स, ऑल दॅट वी वील हॅव अ इजी एक्सेस टू दॅट. जेन्ना आमचे कावंटरपार्ट ती कंट्री आसा आनी तातूंत भितर गोवन ओरिजीन आमचे तातूंत भितर आसात, सरकारान भितर आसात, तांच्या मतीन हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान हालचाली सुरू जाल्ले आसात. DSS स्किमीचो दुसरो हप्तो घाला. फुडें खंय जाणटेल्यांक टायमार पयशे मेळटले. निवडणुकीच्या दरम्यान पेमेंट्स जाले ना आनीक ते आमी सांगिल्लें की रोखडे आमी तांकां फास्ट ट्रॅकाचेर वचून ते करतले. गेले ते फावटी ह्या म्हयन्या पयलीं सुरवातीक
27 crores हें केल्लें आनी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट जाल्लो आतां परत 27 crores सेकंड इन्स्टॉलमेंट जाल्लो आसा आतां परत अजून कितें जाता जर जायत एप्रील आनी मे म्हयन्याचे हांवें म्हजे सगळे फॉर्मेलिटीज करून सायन करून अकाउंट्स डिपार्टमेंटान धाडले आसा एखादे वेळ ह्या म्हयन्याक जायना जर जायत दुसऱ्या म्हयन्याक ते जातले आनीक विदीन अनादर 2 months एवरीथींग वील बी रेगुलरायज एंड देन आफ्टर्स आय एम ट्रायंग टू पुट अ सेपरेट मेकॅनिझम वेरीन एवरी मंथ अमूक एक तारखेचेर ते जातलेच जातले सो दॅट आमचे गांवांतल्यान जे जाणटे लोक येतात विधवा येतात किंवा अपंग बँकांनी परत परत पासय मारतात तांकां ते त्रास जावचे ना सो प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बेकायदेशीर बांदकामाचेर टीसीपी मंत्री कारवाय करता जाल्यार ताच्या कामाक येवकार ताका आमी पुरावे दितात ताणें एक्शन घेवची म्हूण आरजीचो आमदार विरेश बोरकार उलयला. टीसीपी मंत्री विश्वजीत म्हणटा आरजीन रिप्रेझेंटेशन दिवचें कायद्यान जें बसता तें करता. समज विश्वजीत राणाक दिसता की तूं एक्शन घेता म्हणून ना तुवें जाता तितले बेगीन सगळ्या कडेन एक्शन घेवची ही इनलिगलिटी खंय खंय चालू आसा जावं ही कन्स्ट्रक्शनां टीसीपीन कशी लायसनां इश्यू केल्या ह्या दोंगरांचेर जे ऑर्चल लँड आसा ऑर्चल लँडाचेर कशी लायसनां इश्यू केल्या रिजनल प्लॅनान ना खुबशे कन्स्ट्रक्शन अशी जाल्लीं आसा जी रिजनल प्लॅनान ना हेज्या पयलू 16B नांवान कितलेशे फटयले केस टू केस स्टडी केली मात अजून पर्यंत तेजो निकाल कांय येवंक ना आनी जाय तशी तांकां कन्स्ट्रक्शन बांदपाक दिली हेका लागून टीसीपीन जो सीएमान एक्शन प्लॅन रेडी करपाक जाय हो एक्शन प्लॅन जमत आमी आयज रेडी करता जाल्यार आमची हालत सेम जातली जशी सिक्किमाची जाल्यार ते टँकरान कशें भोंवता टँकरान उदक धरपाक वयता तशें सेम हालत आमची गोंयची जातली ही हालत जावपाक जायना म्हणून आमी आतांच एक्शन प्लॅन रेडी करपाक जाय. आमची सजेशन आसतली की आमचो जो जागो आसा तो कसो सेव करतलो आमचो जो लँड रिफॉर्म्स आसा ती कशी सेव करतली इम्प्लिमेंट करपाचें सरकाराचेर आसा सरकारान फुडाकार घेवन हो इम्प्लिमेंट करपाक जाय. समज कोणी बरें करूंक सोदता जाल्यार आमी वेलकम करता की तुमी एक्शन घेवची आमीय जायना तुमकां कितल्योश्यो फायली हाडून दितात तुमी मुद्दमूच ते टीसीपीची ज्यो फायली आसा त्यो रिवोक करूंक जातना त्यो रिवोक करून दाखोवच्यो. माझ्या कायद्यान जर कितें येता हांव एक्शन घेवपाक तयार आहा. ते म्हणटात म्हाका ऑफिशियली रिप्रेझेंटेशन म्हाज्या ऑफिसान धाडून दिवन दी ताबडतोब तेजेर चवकशी करून टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटांतल्यान पूर्णपणे सहकार्य असले कसलेय हांवें हे जनरल जे गोंयचे हिताना ते काम आमी करतले. सो जे इलिगल स्लम्स जर तुमकां डॉक्युमेंट दिता परव्योन जर कितें येता ते काय हरकत ना ताका पळोवपाक. मान्सूनात कसलेंच अपकिर्त घडचें न्ही कसलें अरिश्टाची तयारी म्हूण कोंकण रेल्वेन जतनायेक पावलां उखल्ल्यात. पालसणां कोसळूं येता अशा वाठारांनी आदींच जिओ सेफ्टी कामां करून घेतल्यांत म्हूण कोंकण रेल्वेचो उपवेवस्थापक बबन घाटगे सांगता. पुराय कोंकण रेल्वे ट्रॅक मॉनिटर करूंक 800 माय स्टाफ घाला. एक्सिडेंट रिलीफ व्हॅनूय तयार. As a part of this gearing up for monsoon, Konkan Railway has already cleared all the drains, side drains along the track, and inspection of the cuttings, specifically vulnerable cuttings, have been done by our engineering officials. So this year also we are deputing almost around 846 personnel for watching the tracks. They are provided with mobiles as well as high frequency walkie-talkie sets. And then we have this accident relief train, which is only one accident relief train at Varna, and 2 accident relief medical vans. We call them ARME. Those are self-propelled vehicles, just like DMU, which are equipped with operation theatre and all other required equipments. We have kept one Poklin ready, mounted on the BRL, so that in case of any landslide or anything, this Poklin can be moved in emergency. Since we have carried out a lot of geosafety works in last 7-8 years, recently you might have seen these landslide cases have reduced a lot. Passengers are also requested to contact the station for changing timings of the trains during this monsoon timetable. आज वडा पुनव हे पुनवेक ज्येष्ठ पुनवय म्हणटात. सवाशिणी वडाची पुजा करतात. घोवाक दीर्घायुष्य मेळचें बरें आरोग्य मेळचें प्रत्येक जल्मांत होच घरकार मेळचो म्हूण वडाक प्रदक्षिणा घालून पुजा. वडाची ताळी घरांत हाडून सिजनान फळावळीन पुजपाची पद्दत कांय घराण्यांनी आसा. वट सावित्रीची वडा पुनव.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.